येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत व्हडा उमेदीन मनयलो दसरो. प्रियोळा धनगर समाजान काडलो चपयचो घोस्त. बशी स्क्रॅप केल्ल्यान गोंयांत सुमार 200 कदंबा बशीचो उणाव. लोकांक सतायता पयशिल्लो प्रवास, सांगले कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गाकुवेद म्हटल्यार गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर फेडरेशनाच्या कार्यकारी वांगड्यांनी केपी तालुक्यांतल्या पारिमळ खोलाक भेट दिवन सर्वे नंबर 23-1 प्रस्तावित नुस्तें गिरणी प्रकल्पाक विरोध करपी गांवकारांक आपलो तेंको उक्तायलो. आमकां नाका, आमकां नाका, फिश मील आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, फिश मील आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, फिश मील आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, फिश मील आमकां नाका. मेसर्स गोवन मरीन इम्पॅक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडान केपेचे बारसे केड्डे ग्रामपंचायतीचे परवानगी बगर बांदकामाक सुरवात केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. या प्रकल्पाक लागून वाठारांतले उदकाचे साठे आनी देगे कुशीचे उदक प्रदूषित जातले, शेतां भाटाय नश्ट जातली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. नुस्तें प्रक्रियेंतल्यान तयार जाल्ल्या कोयराचो पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जावं येता असोय तांचो भंय. कांय दिसा पयलीं आमकां कानार पडलें तें एक प्रायवेट लँड आसा आनी ती फिलिंग जाता आनी ती फिलिंग जाता एक फिश मील हाडपा खातीर. सो जेन्ना हो विशय जेन्ना आमकां कळ्ळो तेन्ना 8 दिसा पयलीं आमी म्हणजे असो विशय हांगा आसा हो गांवाक पडटा पारिमळ खोला म्हणजे खोला पंचायत आनी परमिशना खातीर ज्युरिडिक्शन आसा ते बारशे पंचायत. जेन्ना हो विशय आमचे कडेन आयलो तेन्ना आमी पंचायतीक गेले त्या ग्रामसभेक रेज केला आनी पंचायती आमकां ऑन रिकॉर्ड सांगला की आयज मेरेन आमकां कांयच एप्लिकेशन आयिल्लें ना. सो आमी पंचायत बॉडी आसा पळय बारशे पंचायती तांकां सांगून दवरला की जेन्ना एप्लिकेशन येतलें तेन्ना इंटिमेट करा आनी स्पेशल ग्रामसभा घेवन तेजें डिस्कशन जातलें आनी तेजे नंतर फुडें कितें करप तें परमिशन दिवप ना काय ते ठरयतले म्हणजे तेजे डिटेल रिपोर्ट रिपोर्ट घेतले. सो एज अ गाकुवेद मेंबर म्हणून आयज आमी इतल्या खातीर हांगा येयल्ले आसा की हे जे लोकांक जे त्रास जातले ते खोला पारिमळ साळेरी ह्या लोक आगोंदेचे ह्या लोकांक त्रास जातले हे प्रोजेक्ट जालो जाल्यार कारण उदक आसा ते उदकाचेर डिपेंड आसा. सो म्हणजे गाकुवेद संघटना म्हणून आज आमी फक्त तुमकां सपोर्ट करपाक गेले की तुमी जे उमेदीन एकपणान मुखार सरल्या गाकुवेद संघटना तुमच्या फाटल्यान सदां आसतली. फुडें जर हे फुडें परत प्रयत्न केलो कारण 4-5 वर्सां पयलीं हांगा प्रयत्न जाल्लो पळय एक फावटी जाल्लो आनी खूब जाण तुमकां कांय जाण पंचायत मेंबर्सांक कांय जाण आमिशे दाखयता की खंय तरी भायले स्टेटी वचून पळोवया असले प्रोजेक्ट म्हणून. सो आतां अजून ऑफिशियली आमचे कडेन कांय येयलें ना पूण जेन्ना लोक ऑलरेडी अलर्ट जाल्ले आसा एज अ गाकुवेद संघटना म्हणून आमी लोकां बरोबर सदां आसतले. एक गजाल सांगपाक सोदता वेरी क्लियरली आनी आमी ती हिंट करीत आसा की आमच्यो ट्रायबल एरिया ज्यो आहा पळय त्यो नोटिफाय जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स हे लोकां खातीर न्हू, हे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स जे डंप करता पळय सगळे कम्युनिटीचेर तुमी पळया गोंयान खंयी वचा द मोस्ट एफेक्टेड एरिया आर द ट्रायबल कम्युनिटी एरिया. हे प्रोजेक्ट जितले प्रोजेक्ट हाडटा पळय IIT जावं हेजे फिश मील जावं कितें मरिना जावं हे फक्त ट्रायबल एरियेनूच कित्याक लागून जाता कारण फक्त एकूच आसा कित्याक आमकां कायद्यान प्रोटेक्ट केल्ले आसा आनी कायदो जो प्रोटेक्ट केल्लो म्हणल्यार कितें ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन करपाक जाय आसलें 2003 20 वर्सां जालीं ते नोटिफिकेशन केल्लें ना आनी आज ते ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ल्यो ना म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट्स आहा पळय ते डंप करता. सो म्हजो एक रिक्वेस्ट सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आसा. पयलीं म्हणटा ते ट्रायबल डिपार्टमेंट ट्रायबल एडवायसरी कावन्सिलाचें काम आसा हितून प्लस गव्हर्नर कित्याक गव्हर्नर जो आसा पळय ही इज होल एंड सोल फॉर द ट्रायबल एडवायसरी कावन्सिल आनी ट्रायबलांक आज जे कितें प्लॅनिंग जाता जे कितें जाता पळय वी डायरेक्टली रिपोर्ट टू दी गव्हर्नर. पण जाला कितें सद्या एट प्रेझेंट ह्यो ज्यो विलेजीस ज्यो नोटिफाय जावपाक जाय आशिल्ल्यो ह्यो विलेजीस ना जाल्ल्या कारणान हे प्रपोज करीत आसा प्रोजेक्ट आनी डंप करीत आसा. वायट दिसता की आयज पंचायतीक सुद्दां खबर ना म्हणटा की हो प्रोजेक्ट येता म्हणून आनी अशें लोकां कडल्यान आयकल्या उपरांत की ऑलरेडी ते एक्सप्लेनेशन चालू आसा आनी फुडें जे चिरे काडटाले ते बंद केला आनी एक्सप्लेनेशन चालू आसा. म्हणजे म्हाका एक कळना की हे जे काम जितलें व्हडलें चालू आसा पंचायतीक सुद्दां कन्सिडरेशन केना म्हणल्यार कोण इनवॉल्व आसा खंयचो पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा खंयचो कोण इनवॉल्व आहा ते कन्सिडरेशन करपाक जाय. टुमॉरो वी आर गोइंग टू कन्सल्ट रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स बाकीचे जे डिपार्टमेंट अलायन डिपार्टमेंट आहा जे फिश मिलाक परमिशन दिवपाक ऑथॉरिटीज आसता तांकां आमी फायंड आउट करतले की खंय परमिशन घातलेलें आहा. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. बशी स्क्रॅप केल्ल्यान सुमार 200 बशीचो गोंयांत उणाव निर्माण जाला अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें. गोंयांत आनी गोंया भायर वचपी बशीचेर ताण आयला. गोंयांत कदंबा सेवेक अंदू 43 वर्सां पुराय केल्यात. ह्या निमतान खाशेली कार्यावळ केल्ली.
कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार कदंबा सेवेंतल्या उणावाचेर गोवा 365 कडेन उलयलो. कांय बसी घेवपाक सरकारान अनुदान दिला खरे, पूण अजून गोंयांत कदंबा बसींचो उणाव आसा आनी लोकांक ताचे त्रास सोंसचे पडटा अशेंय तुयेकारान सांगलें. आयकात. काही गोष्टी आमच्या हातीन आसना. केन्ना केन्ना बसी काही कारणास्तव जर मोडल्यो जाल्यार त्या वेळाचेर खूब त्रास जाता आनी संबंद गोंयभर लोकांक आमी पळयता की बसीचो खूब डिमांड आसा गोंयभर. कारण बाकीचे रुटांचेर सुमार बसी सुद्दां आमच्यो आतां शॉर्टेज जाल्ले कडेन आहा. कारण गेल्या फाटल्या दिसांनी 15 वर्सां ज्यो जाल्या त्या बसी स्क्रॅप करच्यो पडटा. त्या मार्फत आमच्यो कितल्योश्यो 25-30 बसी सुमार आयज आमच्यो रुटा वयल्यो काडून ते स्क्रॅप करच्यो पडल्या. आनी काही कारणास्तव आमकां आयज 200 बसी आमच्यो शॉर्टेज आहा रुटार घालपाक. आमच्यो गोंयच्यो भायर ज्यो बसी चलतात जावं बेळगांव जावं हुबळी जावं कोल्हापूर अशा रुटांचेर आमच्यो बसी सध्या कमी प्रमाणात चलता. कारण आमच्यो बसी ह्यो जुन्यो जाल्ले कारणान आसा. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन आमी बसी मागल्या. त्या प्रमाणे सरकारान आमकां 50 बसी घेवपाक आमकां ग्रँट्स दिल्ले कडेन आहा. त्याच प्रमाणे आमच्यो आनी 100 इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसा. हे इतलें करून सुद्दां आमकां आनी 200 बसीचो शॉर्टेज पडटा आमकां. कदंबाचे ड्रायव्हर, कंडक्टर, मेकॅनिक, हेर कर्मचारी लोकांक आपले परीन बरी सेवा दितात. कदंबा 43व्या वर्साची जाल्या. हे निमित्त साधून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता हस्तुकी कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. पळयात ते खीण. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोळमा रोड रस्तो 2 म्हयन्यां भितर पूर्ण करात असो हायकोर्टान आदेश दिल्ल्यान मडगांव नगरपालिका नेटान कामाक लागल्या. रस्त्याचे प्रकरण कोर्टा मेरेन पाविल्ले. 18 तारखेक कोर्टान निकाल दिलो. कोळमा रोडचो 106 मीटर लांब आनी 5 मीटर रुंदायेचो रस्तो 2 म्हयन्यां भितर पूर्ण करात असो हायकोर्टान मडगांव पालिकेक आदेश दिला. कोर्टान पालिकेक 2.73 कोटींची रक्कम डिपॉझिट करपाक लायिल्ली. कोर्टाची नोटीस हातात पडटकच पालिका मंडळान धांवपळ सुरू केली आनी संबंधितांक कामाक लायले. ह्या विशयाचेर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी मुख्य अधिकारी उलयलो. कोळमारोडा रोडाचो जो इश्यू आशिल्लो ते काल 18 तारखेक कोर्टाचो जजमेंट आयलो आनी मोस्टली अशें म्हळ्यार हरकत ना की इन फेवर अशें म्हणना की कोर्टान आमकां रिलीफ दिली. ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां रिलीफ दिली की जे पराग राव आमचे एडवोकेट आमी जे नॉमिनेट केल्ले पराग राव ह्या केसी खातीर आनी ताजे अर्थात परिश्रम म्हाका दिसता ताणें एक 2-4 मुद्दे जे मांडल्या पळय त्या मुद्द्याचेर ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलमोस्ट केस म्युनिसिपालिटींनी डायरेक्शन दिलां की विदीन 2 मंथ्स जो D to E पिटिशनाचो इतलोच डिमांड आशिल्लो की रोड करपाक जाय फ्रॉम D to E तो करचो विदीन 2 मंथ्स बेगीन. आमचो प्रयत्न आसा. हांवें इमिजिएटली फ्रायडे म्हण 18ताचेर जजमेंट आयलो. जजमेंट 18ताचेर आयलो, फ्रायडे आयलो. इमिजिएटली हांवें वेळ न करतना हांव चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें
तुमी सगळे इंजिनियरां धाडा आनी ताजो एस्टिमेट करा म्हणजे कॉस्ट कितलो लागता पळय जो 106 मीटर लेंथ आनी 5 मीटर रुंदी आसा ताजे एस्टिमेट करा. चीफ ऑफिसरान काल शेनवार आयतार वचून सगळ्यांक एस्टिमेट केलो कित्याक आनी तातूंतल्यानच हांवें इमिजिएटली शेनवाराक दुसून लेट जावं पूण शेनवाराक हांवें डिसायड केलें सगळें इमिजिएटली जें कितें कोर्टाचें डिसिजन आसा तें कावन्सिला म्हाका येवचें आनी हांवें सगळ्यांक कावन्सिलरा मुखार हाडलें. आनीक आमी जो रोड करता तो D2A रोड करता म्युनिसिपालिटी आमी ओन कॉस्टान करता जे 2.73 crores आमी कोर्टान डेपॉझिटेड केल्ले कडेन आसा. कोर्टाच्या ऑर्डरीन तेंय मेन्शन केलें जाता तितलो बेगीन रोड करात आनी तुमी कोर्टान एफिडेविट फायल करून जे कितें आमचो तो रिफंड भरा हें कोर्टातून ऑर्डरी कितें मेन्शन केल्ले कडेन आसा. Special meeting was convened. It was specially for taking the financial concurrence. And then clearly it is said by the Honorable High Court that it is at your own cost of the municipality. When the municipal funds are involved, then we have to take the concurrence of the council. Now, secondly, the technical section has already estimated, prepared the estimate. The estimate is 5,20,000. And we will follow the choral formalities. They have already prepared the file and it will. Because they were saying about departmentally, they were saying all this. Even if we do it departmentally, it will create more complications because there is a circular from Director of Municipal Administration that if we are doing any work on quotation, we have to take approval. It will be a time-consuming exercise. So the tender will be floated. Yes, absolutely. Yes. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. राज्यात आयज दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. धनगर समाजाचो दसरो हो सगळ्यांत मोठो सण. प्रियोळ वाठारांतल्या धनगर समाजात मंगळारा दसऱ्या निमतान चपय नाच आनी हेर पारंपारीक पद्दतीन दसरो मनयलो. पळयात जाणट्या ठोकू कोलेकारान दसऱ्या निमतान दिल्ली पुराय म्हायती. दसरो म्हणजे आमचो मोठो हय धनगर समाजाचो दसरो म्हणजे मोठो ह्यो आमचो भंडारो ह्यो कापडां लावपाक जाय कित्याक करता म्हणजे काल 8 म्हणजे ह्या घडये आमचो उपास सबात फरावळ सगळी फरावळ करांचे घालून उपास जेवण शीत काय तेन्ना तसलोच 8 दिसा तेन्ना 8 दिसा आमी तोरणां बांदता माटी बांदता पंची नाल्ल 5 नाल्लांची तोरणां बांदता घरांत सगळे तेन्ना नव्या माळेक आमच्या घरांत दसरो आसता आरती आसता आनी आज थंय माळे ही पाटी रंगमाल पाटी रंगयता दुडके ताकाचे भरता ताचे आशे घालता चौक भरता घडी घालता नाल्ल दवरता सगळे आमी पुस्तकां करीत दवरता तेन्ना ही आमी जाणट्यांनी आमचे कडेन आमी आतां ह्या भुरग्या कडेन दितले
करपाचें आमी कितें जाणट्यांनी आमकां दाखयलें आतां हेंच्यांनी करपाचें. हांगासर हांव खूब वर्सां जालीं दसऱ्याक येता आनी मुद्दम न चुकता हांव दसऱ्याक हांगासर येता आनी हो दसरो एक पळोवण्या सारको. तेंगेले जशे जाणटेले कितें दसरो करताले ते फाटल्यान थोडे जाणटेले आतां पावन जाले तेज्या फाटल्यान तशेंच तेंगेले भुरगे आयज पासून तसोच चलयता आनी एक वेगळो तरेचो हांगासर दसरो पळोवपाक मेळटा. आमगेल्या पिरवळ मतदारसंघा भितर असो एक बरे तरेचो आनी हो तेंच्या समाजाचो असो एक दसरो पळोवपाक मेळटा हो एकमेव असो आमकां दिसता. आनी आमचे आनी तेंचे वाघुर्म्याकाराचे एक नातें घातले भशेन आनी आमचे शिमेक ते भूतखाम हो देव हांगासर आनी भुतां म्हणजे आनी तेजो खांब अशे तरेचे भूतखांब आनी हे हांगासर भार बी येता आनी तांकां आमकां एक जाप एक शब्द असो आसा आनी आमी आतां कित्येक वर्सां आमगेले जाणटेले हांगासर येताले कोण ना कोण तरी आनी तेज्या फाटल्यान हांवूय बीन आयज 25 ते 30 वर्सां जालीं हांगासर येता आनी तांकां म्हाका कितें दिसता ते पद्दतीन आमगेलें कितें एक उलोवणें आसता तें आमी करता आनी एकामेकाचें नातें कशें एक आसा तें आमी आयज पासून आमी जपोवन दवरलेलें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 9 दीस चलपी नवरात्रां दर एक गोंयकारांक होरायतात. वेगवेगळ्या देवदेवतांच्या देवळाक लागून गोंय फामाद. नवरात्रांच्या निमण्या दिसा फातर्पेच्या फामाद शांतादुर्गा कुळकर्णी देवळात मकर उत्सव मनयलो. पळयात ते मन भुलवणे खीण. फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या देवळांत मखरांच्या वेळार घुमटा शामेळ वाजताना आयकप एक रोमांचकारी अणभव. शांतादुर्गा कुंकळकान्न देवीचे मखर घुवडायतात, धोलायतात. निमणे रातीक तिची पालखी काडटात. ते भायर भक्त भजन आरत्यांनी राती जागयल्यो. पळोवया भक्तिमय खीण. शांतादुर्गा कुंकळेकरीण संस्थानाक हो मकरोत्सव जाता पळय तो फाटल्या कितल्याशाच वर्सां पासून जाता सुरवात आसा. नवरात्राच्या पंचमीक आमच्या देवीक मकरांत बसून रितसर आमी मकरोत्सव सुरवात करतात. ताच्या पयलीं जेन्ना नवरात्र जाता तेन्ना घटस्थापना जाता आनी ह्या हाका एक खाशेलें म्हत्व आसा म्हणल्यार आमी आमच्या देवीचे 12 वांगडी आसात, 12 मंडळी. ह्या 12 वांगडे देवीच्या शब्दाचेर ह्या 12 वांगडे एक कडेन बसून एका देवीचो उत्सव सुरू जाता आनी पंचम, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर्यंत हे मकर जाता आनी मागीर दसऱ्याक व्हडलो उत्सव जाता हांगा
आनी देवीची पालखी वयर आमच्या पेडार वता आनी ताका मागीर आपल्याची पानां काडून लोक एकमेकाक भावीक सोन्याची करून एकमेकाक दितात. तेज्या उपरांत आनीकय जायत्यो धार्मीक विधी जातात. हो एक दसरो उत्सव आनी नवरात्र उत्सव एक मोठो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खनगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. माजोड्डेच्या मुसन खेळामेळार जाल्ले 22वे फादर बासिलियो आंद्रादे यादस्तीक फुटबॉल सर्तीत राया स्पोर्टिंग क्लब पंगड जैतिवंत जालो. रोमांचक सर्तीत राया स्पोर्टिंग क्लब पंगडान AAD मार्जोर्डा UC पंगडाक 4-1 अशा जबरदस्त गोल फरकान हारायलो. रायान आता क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयल्या. मॅचीची सुरवात नाट्यमय घडणुकांनी जाली. शिहान फर्नांडिसाच्या अचूक पासा उपरांत गॅरिसन फर्नांडिसान AAD माजोड्डा UC गोलकीपरा वांगडा स्वताक एकोडे स्थितीन घातले. पूण गॅरिसन फर्नांडिसाक सुरवेक गोल करपाक न्हयकार दितना किपरान व्हड कुशळटाय दाखयली. खेळाचेर शेक गाजोवपाचो निश्चय केल्ल्या रिवो बोर्जेसान आपल्या नांवार आनी एक गोल जोडलो. एल्डन कुलासोच्या परफेक्ट टायम थ्रो बॉलाक लागून बोर्जेसाक येवपी गोलकीपरा फाटल्यान बॉल स्लॉट करपाक मेळ्ळो आनी रायाची आघाडी वाडयली. दुसऱ्या अर्दांत रायान आपलो शेक तिगोवन दवरलो आनी गॅरिसन फर्नांडिसाच्या कुशळटायेच्या उत्कृश्ट प्रदर्शना वरवीं आपली 4 मेरेन आघाडी वाडयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली. वातावरण थाकाय दितले अशें दिसता. सुखे आनी स्थिर परिस्थितीची अपेक्षा आसात. पूण तातूंतल्या तातूंत सांगपाची एक गजाल म्हटल्यार फुडले 2 दिसांत तापमान थोडे वाडटले, सुमार 1 ते 2 अंश सेल्सियस. बुधवारा हवामान सुके आणि स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. सकाळी धुके आणि दवा कडेन सामनो करचो पडूं येता. दिसभर मळबात कुपां पळोवपाक मेळटली. चडावत तापमान सुमार 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. ते भायर दमट वाडूं येता. 25 वेर सकाळी दव आनी धुके, सांजे मळबात कुपांची गर्दी. पावसाची शक्यताय ना. बुधवारचे तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक दर्याक खवदळपाची सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.